बंधनाच्या माध्यमातून ताचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय कोरगांवकर याचे सहकार्याने आज आम्ही आगळो वेगळो कार्यक्रम करपाचो आम्ही आज प्रयत्न केला आणि सरकाराक आणि जास्त करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आम्ही एक दाखोवंक सोदता आणि तांकां एक रिक्वेस्ट करू शकता की आयज आमच्या पेडण्यान मोपा सारको व्हडलो प्रोजेक्ट इल्लो, लाखांनी झाडां कापली गेली, त्या निसर्गाचो रास जालो, पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान थंय झाडां त्या पद्दतीन लायला आणि तेचें रक्षण केलां हे खंय दिसूंक ना। पण आयज गोंय सरकारान सुद्दां हांगासर झाडां लागला, त्याचें रक्षण कायम जावचें ह्या रक्षा बंधनाच्या माध्यमांसून आमी आयज झाडांची रक्षा सरकारान करची, जेणे करून आयज जो पेडणे तालुक्यान जो आमच्या गोंयान जो पावस कमी प्रमाणात पडला हेका कारण हे निसर्ग आसा। आयज आमकां विकास जाय पण सगळे नश्ट करून आमकां विकास नाका। जे निसर्ग आमचो रावपाक जाय, आयज कॉन्क्रीटचे सगळे जंगल जाला ते कमी प्रमाणात जावपाक जाय। आयज झाडां पेडां ही मनशाक जगतलो जाल्यार ऑक्सिजन सप्लाय करता, तीच जर नष्ट जाली जाल्यार आयज मनुष्य जीवन सुद्धा खूप हानिकारक आसा। आयज जंगलां नष्ट जाल्या म्हणून जे जंगली प्राणी आसात, आयज मोपा सारख्या पेडण्या सारख्या गांवांत आमचो एक ओंकार हत्ती येता, हेका कारणां अशीच आसा की जंगलां नष्ट जाल्यात, रानटी प्राणी सगळे आयज वाघ शिव बोकडे सगळे आयज आमच्या गांवांनी फिरपाक लागल्यात। हेका आयज सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय। जे ज्या माध्यमान हांगासर तज्ञ लोक आसा ताचे कडेन मिटींग घेवन सरकारान कितें तरी डिसायड करपाक जाय। लोक आयज वाघ गांवांनी भोंवता म्हणून भिवून ल्हान भुरगे दीस काडटात, ही परिस्थिती येवची न्हू म्हणून ह्या माध्यमांतसून सरकाराक आमी सांगूंक सोदता की जी झाडां आसात ती तुमी वाठोवपाक जाय आणि त्या पद्दतीन तुम्ही त्या 5 पटींनी झाडां सरकारान लावपाक जाय। ह्या रक्षाबंधनाच्या माध्यमातून सरकाराक आमी संदेश दिता आणि आमचो आदरणीय बहुजन समाजाचो जो मुख्यमंत्री आसा ही जी मागणी आमचा ती निश्चितच पार पडटलो अशें हांव ह्या वेळार सरकाराक सांगूंक सोदता। एकदम आमी हांगासर रक्षाबंधनाचे निमित्त जी झाडां, जी प्रकृती आमची हा पेडण्याची, तुम्ही पहिले आसा की एअरपोर्ट येयल्यानंतर खूपशी झाडां, लाखांनी झाडांची कत्तल केली आणि ती कत्तल केल्यानंतर त्याचे रिप्लेसमेंट अशें खंयच जावंक ना। आयज समाजाची बांधिलकी आसा, आमची बांधिलकी आहा की हे जे निसर्ग आहा तो आमी राखून दवरपाचो। कारण तुका खबर आसा दिल्लीसून लोक गोंयान कित्याक येता, तर दिल्लीत इतकें प्रदूषण वाडलां एकाच कारणा खातीर, थंय सगळी जी हे झाडां थंय नश्ट केलेली आहा, थंय कॉन्क्रीट जाला म्हणून थंयसर भरपूर प्रदूषण जाता हवेचें। आनी आयज तशें तें पळोवन गोंयान आमी आमचें तशें प्रदूषण ना, कारण आमची प्रकृती अजून पर्यंत आसा। पण अशें दिसता की फुडें ही कमी जायत वयतली प्रकृती, झाडां लोक कापीत वयता, विचार करिना की झाडां, एक झाड आमकां कितें दिता तें। आयज आमी एक म्हणटा वृक्ष कितें म्हणटा वृक्ष जे आसता आमचे ते आमकां तितून ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्सायडचे कितें म्हणटा ते मेनटेन करता। पण हे करतना जर आमी झाडां कापली जाल्यार ते मेनटेन जावचें ना। आमचो दिल्ली जशें जाला तशें गोंयान जातलें, म्हणून आमी प्रयत्न करपाक जाय की ही झाडां जर आमी कापले कित्या कारणाक जाल्यार ते परत एटलीस्ट 10 तरी झाडां लावपाक जाय। आयज हांगासर ही गव्हर्मेंटान बरी इनिशिएटीव घेवन झाडां लायली, पण हेचें संरक्षण करपाक जाय। ही झाडां लायली म्हूण जायना, हाका पावस नसल्या कारण उदीक सुद्दां ना हांगासर, सर ती ही झाडां बरी वाडची हेची सरकारान काळजी घेवची। कारण आमचे हे आसा गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट आहा तेणी हे झाडांचें संरक्षण करपाचें, कारण ही झाडां लायली म्हूण जायना, कितलीं झाडां लायिल्लीं आहा पण तेचें उदीक तेका ह्या वर्सा तरी तेका पावस कमी पडला, पूण टायम टू टायम तेका मेनटेन करपाची। आमकां ही झाडां जी आसा ती पेडण्याची प्रकृतीची एक भाग आसा। पेडण्यान जी प्रकृती आसा ती झाडां आनी शेतामय आसा, पण आयज खंय तरी आमी जमनी विकून थंयसर जंगल कापूत गेल्या आणि थंय आमकां कॉन्क्रीट जावपाची शक्यता आसा, कॉन्क्रिटाचें जंगल जावपाची शक्यता आसा। तेन्ना प्रत्येक मनशान ते पेडणेकार जो पेडण्याच्या हिताचें काम करता आनी पेडण्याच्या हिता बद्दल उलयता त्या मनशांनी झाडांचें संरक्षण करचें म्हणून आयज हो मुद्दाम आमी उपक्रम हाती घेतलो। ह्या माध्यमांत फक्त दाखोवपाक की आमी जशें सतर्क आहा तशें समाजान सुद्दां सतर्क जावचें। गव्हर्मेंट आपलें काम करतलोच, पण आमी समाजात सुद्दां
प्रत्येक मनशान जर आमी सतर्क रावन खंय तरी एक 10 झाडां लायली प्रत्येक वर्सा जाल्यार आमचे जे प्रकृती आमची अशी रावतली. आयज हो मुद्दाम प्रोग्राम आमी आमचो जो पेडणे विकास मंच आहा तेच्या मार्फत केलेलो आहा तेन्ना एकूच मॅसेज आहा की आमची प्रकृती सांबाळून दवरया पेडण्याची, जेचो आमकां अभिमान आसा ज्या प्रकृतीचो ते आमी सांबाळून दवरया. झाडाची रक्षा, पेडाची रक्षा म्हणून एक इनिशिएटीव पेडणे विकास मंचान घेतले. हे म्हाका दिसता एक खूब बरें इनिशिएटीव. लोकांक सगळ्याक एक मेसेज पावची. इट्स नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट बट कॉमन मॅन सुद्दां एक पार्टेक करून आपले एक झाड तरी खंय तरी आपूण संरक्षण दवरतले, रक्षण करतले. आमचे खुबशे इंडियन खुबशे भागान हांवें आयकली की बायलां सुद्दां आपले एक प्रकृतीक रक्षण करपाक लागून तेंच्यांनी झाडांक सुद्दां घट धरून तांकां प्रोटेक्ट करपाचे प्रयत्न खूब कडेन जाल्लेले आसा. तशेंच करून पूण ते करतना चिंतना एक बारीकशी गोश्ट एक खंय तरी आमी उदक नाल्यार खत ताका वाटपाक कितें तरी एक मॅश घालून प्रोटेक्शन कित्याक ते झाडां केन्नाय जनावरां पाडून घालता ते प्रिवेंशन करपाक लागून म्हाका दिसता अशें एक इनिशिएटीव जावंक जाय. नॉट ओन्ली फ्रॉम गव्हर्मेंट बट ऑल्सो फ्रॉम पब्लीक एंड ऑल अदर एसोसिएशन्स ज्यो पळय सोशल वर्कान भाग घेता आसा.